दिसा उपरांत तुमकां येवकार. राज्य भाषा संचालनालय खांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय कौमी एकता सप्ताह निमतान साहित्य संमेलनाचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार मानेस्तांनी साहित्याचेर उलोवपां केलीं. खांडोळच्या नार्डी एक्स्पो खातीर महेंद्र गांवकर. प्रत्यक्षात आमी कितें करतात हाचें आत्मनिरीक्षण आनी आत्मपरीक्षण करप गरजेचें आसा आनी चड करून साहित्यिकांनी. कित्याक तर साहित्यीक हो समाजाचो असोच एकमेव घटक आसा जो समाजाचें चित्रण वाचकां मुखार दवरता आनी ताच्यान कितें कितें करूं येता हाची जाणीव आमकां साहित्यिकांक आसप गरजेची. देखून हांवें जे मुद्दे काडल्यात ते मुद्दे आयजूच न्हय तर आमकां फुडाराती उपकारा पडटले. जशें डॉक्टर प्रकाश वज्रीकारान सांगलां की ज्यो सुचना आसात त्यो कांय संस्थांनी पाळप गरजेचें आसा, सरकारी तशेंच खाजगी लेगीत. हातूंतल्यान आमी साहित्य निर्मिती करतात. ही साहित्य निर्मितीचे विशय कितें तर हे आमचे प्रादेशीक विशय आसात. प्रादेशीक विशय ह्या विशयांत आमची गोंयची अस्मिता आसा, जी अस्मिता आमी आमच्या भाशेंतल्यान मांडटात. आतां ही जेन्ना राज्यांत वतली म्हणजे राज्याच्या प्रवाहांत वतली तेन्ना ती राष्ट्रा कडेन एकरूप जातली. ही कशी वतली जाल्यार ही भाशेचो अणकार जावप गरजेचें. ज्या पद्धतीन अमेरिकन लिटरेचर, अमेरिकन साहित्य, अमेरिकन सिनेमा, अमेरिकन रेडिओ, अमेरिकन लायब्ररी आमच्या जिणेंत पावल्या. आतां कोणाकूय विचारीत खंय गांवांत सुद्दां गेल्यार तुजें आवडटें इंग्लीश पिक्चर खंयचें तो म्हणटा अमेरिकन पाय. ताका अमेरिकन पाय ताका एप्पल पाय सुद्दां कितें तें खबर ना, पाय हाजो अर्थ खबर ना, पूण ताजे कडेन ती संस्कृती पावल्या. सो त्या खातीर हें साहित्य हें प्रत्येक देशांत प्रत्येक समाजांत हें म्हत्वाचें आसता. बिकॉज साहित्य हें सुपर स्ट्रक्चर आसता ह्या समाजाचें. आनी जेन्ना आमी हांव परत राष्ट्रीय एकात्मता जेन्ना म्हणटा की राष्ट्र जेन्ना येता, नेशन हो कॉन्सेप्ट जो येता, इट इज डिपली पॉलिटिकल अगेन. ज्यावेळी औरंगजेबाने संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि संपूर्ण हिंदुस्थानभर विविध पद्धतीने अत्याचार केले, उत्तर भारतामध्ये गुरु गोविंद सिंहांच्या वडिलांना हालाल करून ठार मारले चांदनी चौकमध्ये. त्यावेळी गुरु गोविंद सिंहांनी या बलाढ्य शक्ती विरुद्ध आपल्या खालसा पंथाला निर्माण केलं. कशा पद्धतीनं कसा होता खालसा पंथ? त्यांनी जी प्रतिज्ञा केली बालवयामध्ये ती, चिडिया से मैं बाज तुड़ाऊं, बिल्ली से मैं शेर मराऊं, 1.25 लाख से एक लढावू, तभी गुरु गोविंद सिंह कहलावं. म्हणजे 1.25 लाख फौजी बरोबर लढणारा एक खालसा मी निर्माण करेन तरच मी स्वतःला गुरु गोविंद सिंह म्हणेन. अशा पद्धतीची आक्रमण जर भारतामध्ये होत राहिली किंवा महाराष्ट्रात होत राहिली तर आपण कशा पद्धतीने कार्य करायला हवे? समर्थ सांगतात, देवमस्तकी धरावा, अवघा हल्लकल्लोळ करावा, मुलक बुडवावा की बडवावा धर्मस्थापनेसाठी. आणि याच कालावधीत संपूर्ण राष्ट्राची एकात्मता सिद्ध करणारे छत्रपती शिवराय आणि या शिवरायांची प्रेरणा घेऊन उत्तर भारतातील एक कवी येतो आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करत अत्यंत महत्वाचं राष्ट्रप्रेमानं ओतप्रोत भरलेलं काव्य रचतोय. सिंह जो मतंग पर, गरुड जो भुजंग पर, कौरव के अंग पर, पार्थ जो दीख जे,